नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। बफर झोनाची अधिसुचोवणी 10 सप्टेंबर मेरेन धारगळे एम्स, दोनापावला इफी सचिवालय आणि मल्टीप्लेक्स नागरिकत्वाचो विषय सरसकट तडीक लावपाचो मुख्यमंत्र्याचो दिल्ली प्रस्ताव। काँग्रेसीच्यो 40 गट समित्यो जीपीसीसीन केल्यो बरखास्त, गटाचे प्रभारी सचिव सध्या सांबाळटले कारभार, काँग्रेस भवनांतल्यान काढलो आदेश। जुवारी पुलाचे काम जानेर 2015 मेरेन सुरू, टेंडर प्रक्रिया चल्ल्या। केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्र्यान मुरगांव बंदराचो बसयलो पॅसेंजर टर्मिनलाचो फातर, एमपीटी उबारता प्रवाशांक सुविधा। जीसीएची मान्यताय काढून घेवपाच्या दिशेन खेळा प्राधिकरणाची पावलां, धाडली कारणां दाखय नोटीस, अध्यक्ष बाळूचेर राजीनाम्याक दबाव, 3 सप्टेंबराक महत्वाची बसका। म्हापशेचे पोन्ने मार्केट मोडपाक विरोध, बिल्डिंगेक 50 वर्सां जाल्ल्यान इतिहासीक सुवात, शाराचे मास्टर प्लॅनात पोन्ने मार्केट सांबाळचे, एक्टिव्हिस्ट वेपाऱ्यांचो पालिकेकडेन आर्ग्युमेंट। खबरो विस्तारान। गोयचे बफर झोनाची अधिसुचोवणी केंद्र सरकार 10 सप्टेंबर मेरेन काडटले। गोय 1 किलोमीटर बफर झोन मागता। गोयान एकान एक नकाशे राना पर्यावरण मंत्रालयाक दिल्यात। दिल्ली वचून आयले उपरांत मुख्यमंत्री पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगाक मेळून ताणें दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दोय काडलो। पोर्तुगालात फकत जल्म नोंद आसा आनी पासपोर्ट ना अशा गोंयकारांक सरकार एकदां सरसकट थाकाय दितलो। दोनापावला इफी सचिवालय, मल्टीप्लेक्स आनी धारगळे एम्स इन्स्टिट्यूट उबारपाचें थारता। गोंयचो एक विशय आनी प्रकल्प तडीक लागचो म्हूण मंत्र्यांचे दिल्ली यो वच सुरू जालां। मायनिंग, बफर झोन, पोर्तुगीज नागरिकत्व हे सारकेले विशय घेवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दिल्ली गेल्लो। पयलीं ताणें केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक मेळून बफर झोनाचो प्रस्न काडलो। 1 kilometer buffer zone has to be notified within 6 months. So I was following up on, we have given them all the documentation, latitude, longitudes, locations, maps, everything has been given. So it should be notified very soon. Before by 10th of September it should be notified. जे गोंयकारांनी जल्म पोर्तुगालाक नोंद केला मात पोर्तुगालचो पासपोर्ट घेवंक ना तांकां सरकार सरसकट एकदां थाकाय दिवन विशय मिटयतलो। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंगान गोंय सरकाराकडच्यान ताचेर लेखी प्रस्ताव मागला। The proposal for giving one-time relief to all those who have registered their name in Portugal but have not obtained passport is being considered by central government. They have asked us to do the proposal. So the issue of dual citizenship doesn't come. That confusion is being cleared. धारगळे स्पोर्ट्स सिटी खातीर म्हूण घेतिल्ल्या कांय जमनीचेर एम्स म्हळ्यार ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स उबारपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। दोनापावला नवे इफी सचिवालय आनी मल्टीप्लेक्स येतले। IFI this year we are proceeding with the same infrastructure, but next year we propose to get infrastructure in a tourism property which is at the NIO corner. That can be converted into a IFI secretariat, including a multiplex there. We'll have to also come with a multiplex upgradation policy. We are trying to get aims at Dhargad, where the land acquired 9 lakhs odd, the sports city. About 2-3 lakhs will be kept for sports, and the rest will be given for All India Institute of Medical Sciences. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। पक्षांतले बेशिस्तीचो लोकसभा वेंचणुकेत फटको बसल्या उपरांत काँग्रेसीन एक्शन सुरू केल्या। पक्षाआड वावुरपी फुडारी आनी कार्यकर्त्यांचे एक करून निलंबन सुरू केले उपरांत जॉन फर्नांडिसाच्या आदेशाप्रमाण जीपीसीसीन 40 गट समित्यो बुधवारा एका धपक्या सरशी बरखास्त करून उडयल्यो। नव्यो समित्यो नेम्यो मेरेन ह्या गटांचे प्रभारी सचिव कारभार सांबाळटले म्हूण काँग्रेस भवनांतल्यान आयिल्ल्या आदेशांत म्हळां। सप्टेंबराच्या पयल्या सप्तका सावन नव्यो समिती नेमतले। विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेन मार खाल्या उपरांत प्रदेश काँग्रेसीन पक्ष पावण्यार उलथापालत सुरू केल्या। गोंय प्रदेश काँग्रेसीन तळागाळासावन बूथ पावण्यावेले समित्यांकूच हात घाला। बुधवारा एका धपक्या सरशी जीपीसीसीन 40 गट समित्यो बरखास्त केल्यो।
पहिले जसे आमचे प्रदेश अध्यक्ष जॉन बाबान प्रदेश अध्यक्षांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हाका दिसता आज सगळे ब्लॉक रिजॉल्व जाल्ले आसा आणि चवथी नंतर सगळे ब्लॉक परत रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचे कामाची सुरवात जातली आणि त्या तितके मेरेन म्हाका दिसता जनरल सेक्रेटरी आनी सेक्रेटरी कडेन ताबो दिल्लो आसा कोऑर्डिनेटर्स म्हणून आनी ज्या ते प्रभारी आशिल्ले त्या मतदारसंघाचे नवे आणि सक्रिय कार्यकर्त्यांक घेऊन जीपीसीसी सगळे गट नव्यान नेमतली. नेमणुको सप्टेंबराच्या पहिल्या सप्तकांत सुरू जातल्यो. हे पयलीं प्रदेश काँग्रेसीन वेंचणुकेन पक्षाआड वावुरले म्हूण आदलो मंत्री आलेक्स सिकेर आनी गट पावंड्यावेल्या एका दोगा अध्यक्षांक निलंबीत केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जुवारी पुलाचे काम जानेर 2015 मेरेन सुरू जातले म्हूण केंद्रीय रस्तो येरादारी राज्यमंत्री कृष्णपाल गुज्जर उलयला. मुरगांव बंदरांत पॅसेंजर टर्मिनल बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर बसयल्या उपरांत गुज्जर मिडिया कडेन उलयलो. जुवारी पुलाचे टेंडर काडपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. एमपीटी आणि केंद्र सरकार मिळून सुमार 9 कोटी मोडून खासा टुरिस्टां खातीर हे पॅसेंजर टर्मिनल बांदता. एमपीटी बंदराचेर प्रवाशांक सध्या जाय तश्यो सुविधा नात. बोटींतल्यान मुरगांव बंदरान येवपी पर्यटकां खातीर नवी बिल्डींग बांदपाची आसा. केंद्रीय येरादारी राज्यमंत्री कृष्णपाल गुज्जर, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हजेरेन या कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो. जुवारी पुलाचे काम जानेर 2015 चालू जाता अशें गुज्जरान ह्या वेळार सांगलें. होने वाला है तो टेंडरिंग में गया है और लगभग 26 जनवरी के आसपास उसका इनॉग्रेशन गोवा में कुछ और नेशनल हाईवे आएंगे, जो भी प्रस्ताव आएंगे तो विचार करेंगे. नव्या प्रकल्पाक लागून मुरगांव बंदरान येवपी पर्यटकांक बऱ्यो सुविधा मेळटल्यो अशी आस्त मुख्यमंत्री पर्रीकारान आणि केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायली. This new terminal, which is specifically meant for cruise vessels, with passengers basically, can be of great help increasing the potential of tourism in the state. Cruise tourism is one of the fastest growing component of the travel and leisure industry worldwide. India, with its vast and beautiful coastline, idyllic islands, rich historical and cultural heritage, and varied flora and fauna, can be an ideal destination for cruise tourists. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. घेऊया एक विराम.